कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे आज गोंयांत टायगर रिझर्व आसपाक जाय आशिल्लें. सरकाराच्या म्हणण्या प्रमाणे आनीक वेळ जाय. सुप्रीम कोर्टाच्या म्हणण्या प्रमाणे हायकोर्टाच्या ऑर्डरीचेर कांय निर्बंध नात, स्टे ना. आज आसा टायगर रिझर्व काय ना, वाघ आसा काय ना हाचेर चर्चा करून जाली. टायगर रिझर्वाचें कितें? आता पयर सुभाष फळदेसायान आमच्या एडोनाक सुद्दां तो स्टेटमेंट केला की वाघ हांगा पासयेक येता म्हणटा तो. पासयेक येतले वाघा खातीर तुमी 600 700 फॅमिलीक विस्थापीत करतले काय कितें अशें तांचो प्रश्न. आतां वाघ हांगा पासयेक येता, वाघाक कोणें सांगलां हांगा पासयेक? तो येता आपलें पोटपाणी सोदपाक. वाघाचें हॅबिटेट कशें? जंय ताका पोटपाणी मेळटा, उदक मेळटा थंय तो वता. ताजी पासय बिसय म्हणून अशी कांय आसना. आनी जेन्ना थंय वेळगे तेवटेन जेन्ना 5-6 वाघ मारले, जेन्ना 5-6 वाघ जेन्ना आमी तांचे पिले बरोबर असतात म्हणजे ते पासयेक आयिल्ले कडेन वाघिणीन पिले, मॉर्निंग वॉका आयिल्ले कडेन तिणें पिले काडूना ते ती हांगा वाघ हो कसो आसता, ताजे अधिवास थंयच फिक्स जाले शिवाय थंय बर्थ करना. जेन्ना तो जन्माक घालता आपल्या पिलांक म्हणजे तो ताजी अधिवासाची एरिया, तो ट्रान्झिटाक केन्ना बर्थ करना. सो ही गजाल आमकां एक लक्षांत दवरूंक जाय की आनीक गोंया लागसार ही जी कुळागी अळशी हें जें कंप्लीट कॉरिडॉर आसा हो इंडियेंतलो सगळ्यांत मोस्टली डेन्स पॉप्युलेटेड टायगर पॉप्युलेशनाची एरिया. अळशी टायगर कुळागी रिजर्व हें. आनी ताकाच लागून तेन्ना कारंथान सुद्दां नॉर्थ ताजी जी NGO आसा टायगर हाजी, ताणें तेन्ना सर्वे घेतिल्लो. गोंयांत जे कॅमेरा ट्रॅप बी लावपाचे ह्या ऑफिसरांक शिकयले, ते मूळ कारंथान शिकयले. ह्या ऑफिसरांक येवन तांणी ट्रेनिंग दिलें. पयलीं आमी फक्त पगमार्काचेर वाघ सोदताले. ताणें कॅमेरा ट्रॅप लावन कशी कॅमेरा टॅक्नॉलॉजी वापरून नवे वाघाचे, कारण वाघ सर्वसामान्य मनशाक दिसतना एकसारकोच दिसता, पूण कॅमेराचेर प्रत्येक वाघाचे स्ट्रायप्स वेगळे असतात, ताजे बायोमेट्रिक्स वेगळे असतात, जशे अंगठ्याचे मनशाचे आसता तशें. सो ती टॅक्नॉलॉजी ताणी वाघ आनी ताणें त्या रिपोर्टांतल्यान सांगलें की दीस इज व्हेरी मच, म्हणजे इतलो तो वाघाचेर रिसर्च, आंतरराष्ट्रीय रिसर्च केल्लो मनीस तो. ताणें सांगलें हें अधिवासाचें हें. आनी ताचे रिपोर्टाचेर नंतर सेंटरान ते कॉग्निजन्स घेतलें, हांकां रिपोर्ट करपा लायले, तो रिपोर्ट कॉग्निजन्साक घेतलो आनी मागीर ठरलें की हांगा अधिवास म्हणून. आतां कितें जालां, आयच्या घडयेक आमी पयर ही गजाल उलयल्यात, कारण हायकोर्ट तुमकां जेन्ना 3 म्हयने दिता, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंडोनिंग द डिले. आतां 3 म्हयन्याक तुमी कितें तरी एक्शन ऑन इंटेंट जर दाखयल्ली ताचेर त्या जजमेंटाचे फुडें वचून की आमी बाबा ही एक्शन घेतली, ह्या लोकांक पुनर्वसन करपाक किंवा हें करपाक एक्शन ऑन इंटेंट सरकाराचो उलटें आहा. हय, आमकां हाजेर एक्शनच करपाचें ना म्हणून ती घेतिल्ली जाल्यार आज सरकाराक एक्सटेन्शन कोर्टा कडल्यान मेळटलें आशिल्लें. सरकारान त्या दृश्टीन कांयच दिवना. आनी जेन्ना सुप्रीम कोर्टा कडेन इशू आसा, हायकोर्ट सहज म्हणटलो तुमी सुप्रीम कोर्टा कडेन गेल्या, सुप्रीम कोर्टाक एक पेटिशन आसतना तुमी रिवर्स परते हांगा रिलीफ मागूं शकना. एक तर थंय फाटीं सरात, नाल्यार डायरेक्ट आमचे कडेन या, नाल्यार थंय वचून रिलीफ घेया. यू कांट फायंड. ती कशी जाता, थंय मॅक्झिम ऑफ रेस ज्युडिकाटा म्हणून प्रकार आसतात. तूं एक गजाल जेन्ना वयल्या हाजेर वता तेन्ना रिवर्स परत येवन ताजेरच रिलीफ मागूं शकना. सो असली मॅक्झिम सरकाराच्याच आड येतात. सो ही जाणे कोणें वयरी 2 व्हड्यार पांय दवरपाचो प्रयत्न केला पळय, तो निमाणे आनी बुडपाची वेवस्था केल्या. आमी कोंकणी भितर एक म्हण आहा, वाघ खावं म्हणून. कळ्ळें तुका? आमी सद्याक गेली अशी परिस्थिती आहा, आमी टायगर रिझर्वाकच वाघ खावं म्हणटात आनी अशी अपेक्षा दवरून आहा की टायगर रिझर्व वाघ खातलो म्हणून. जयल, फ्रॉम अ टेक्निकल पॉयंट ऑफ व्यू, एज ऑफ टुडे, what is the state of affairs? Certainly the government is in contempt for now because 3 months expired yesterday. So ते झाले. पण तेणी प्ली घातल्या, तेजेर तेणी एक्सप्लेन केला why we are seeking an extension of time or more time to notify this. Number one, they have said that we need to settle forest rights. Okay, आणि त्याच्या पयलीं तेणी just 1 week prior they have made an announcement that all forest dwellers rights should be settled by 2024. अशें म्हणून ते कोर्टान वचून सांगतले आमी अशें केलां म्हणून. कळ्ळें तुका न्हू? सो टू सेव देमसेल्स ऑफ दॅट कंटेम्प्ट दे वील से दॅट दीज आर द एक्शन्स वीच वी हॅव टेकन. पॉयंट नंबर 1.
सेकंड दे हॅव सेड इज दॅट देर मॅटर इज गोईंग इन सुप्रीम कोर्ट विथ त्याचा लिंकूच अशी ना पण ताणी तरी उल्लेख केला त्याचा सुप्रीम कोर्ट दॅट अनदर पेटिशन इज स्पेशली पेटिशन इज बीन गोईंग ऑन सुप्रीम कोर्ट. आणि थर्ड असंच त्यांनी आणि एक पॉईंट केला की वी हॅव ऑलरेडी टेकन प्रिकॉशन दॅट दीज एरियाज आर प्रोटेक्टेड सो देर इज नो अर्जन्सी इन डिमार्केटिंग द टायगर रिझर्व. No urgency in demarcating tiger reserve. Now, whether the court will accept this and proceed with contempt proceedings, or whether the court will give them more time, is for the court to decide. ही जी केस आसा आता हे वर्डिक्ट जर ऑल ऑफ ए सडन सरकाराक आयिल्ले हो आर्ग्युमेंट वूड हॅव बीन व्हॅलिड. तू म्हणजे 3 महिन्याचो काळ गेलो. तुमकां लोकांक रिलोकेट करून टायगर रिझर्व जावं येता मायदर रिझर्व हे वर्साची वर्सां इश्यू चल्ला. हायकोर्ट तुमकां डेडलायनी दीत आसा. दिस जजमेंट इज नॉट ऑल ऑफ अ सडन. They are telling the आणि court. परत तुम्ही 1 वर्स मागता फाटल्या 10 वर्साचेर आणि 1 वर्स मागता. Now they That's why it is a issue. Now they are telling the court that this settlement of forest rights is a very complicated process. I'm really missing पांडुरंग गांवकर on this panel today. ताका म्हणजे आता विचारपा जाताले आशिल्ले जाल्यार की 2001 वर्सा भितर सरकार तुमगे फॉरेस्ट रायट सेटल करता हाजेर तुगेलो विश्वास आसा का म्हणून मागीर तो आमगे 1999 व्हरून परत 2023 हाडटा आशिल्लो फॉरेस्ट रायटाचेर. इतलो जर सरकाराक कॉन्फिडन्स आहा किशोर कितें परिस्थिती. आमी आतां टायगर रिझर्वाचेर उलयतात पण त्या बाबडे वाघाक कांय खबर ना. वाघाचेर केस चलता वाघाक लागून आमी सुप्रीम कोर्टाक गेल्यात ताचेर अभ्यास करतात. तर वाघ बाबडो आपले आसा तुगेलो फिरत गेलो. 2 गजाली सुयशान आणि जयलान 2 वेगवेगळे विषय सारखे स्पष्टपणान सांगले. एक पयले सुवातेचेर जो प्रत्येक जाण उठ्ठा आणि वाघाचो हांगा अधिवास ना तो पासय घेता म्हणून जी एक गजाल सांगता पळय हांगा कितें जालां प्रमोद की ह्या वाघाच्या विशयाचेर अजून मेरेन आमच्या कडेन व्हडले व्हडले IFS ऑफिसर आसात. एकूय ऑफिसर लिगल स्टँड कितें लिगल कशा पद्दतीची भुमिका किंवा टायगर रिझर्व म्हणजे खरेंच लोकांक बाबा रिहॅबिलिट करचें पडटलें काय कितें हाचेर कोणूच उलयना. हांगासर आमचे फुडारी इतले एक्सपर्ट जाले आतां की पासय वाघ येता कसो येता तो खंय भोंवता बिवता हें तांकां सगळें खबर आहा. आतां वाघ पासयक येता म्हणून तुमी टायगर रिझर्व करपाक तयार ना कारण तेजो अधिवास ना. पण टुरिस्ट कित्याक येतात हांगा रावपाक येतात ते पासयक येतात मरे. आणि तुम्ही सगळे तुमचे डेव्हलपमेंटल जे आयडियाज आसात त्यो सगळ्यो ते पासय घेवपी टुरिस्टा खातीर आसात मरे. तुम्ही टुरिस्ट डेस्टिनेशन केले गोंय पासय. एक्झॅक्टली ते अधिवासाक ना हांगा ते येतात. म्हाका अजून त्या वाघाची काकूट दिसता ना खरीच ताका बाबड्याक काय खबर ना. आपल्या लागून येदे व्हडले महाभारत चालू आसा म्हणून. गोंयांत येवपी टुरिस्टांक आमी अतिथी देवो भव म्हणून तांकां आमी पुजतात आणि तांचेर आमी गोंयचें अर्थकारण आमचें सांबाळटात. तशेंच जर वाघाच्या बाबतींत कारण वाघ हो जंगलाचो राजा त्याच्या बाबतींत जर तशेंच घडलेलें जाल्यार गोश्ट वेगळी. आतां अपार्ट फ्रॉम दॅट दुसरी गजाल जी आसा ती सगळ्यान आतां क्रिटिकल विशय खंयचो आसा जो आतां जयलान झाला. जेन्ना तुमी फॉरेस्ट ड्वेलर्साचे क्लेम सेटल करपाचो विशय येतलो पळय प्रमोद तेन्ना खरें क्रिटिकल पोजिशन आहा. कारण परिस्थिती आमकांय खबर आसा की ते सगळे जे लोक 70 तालुक्यान जे रावतात तांकां सगळ्यांक तुमी एन्क्रोचर्स म्हणून घोशीत केलेले आसात. जेन्ना हे रायट्स थंय डिसायड जातले आनी ते तेन्ना तांकां कळटलें की तुमकां हांगा कसलोच रायट ना म्हणून हे जमनी तुमच्या हेचेर ना यू आर एन्क्रोचर सो यू आर नॉट लायबल फॉर एनी कॉम्पेन्सेशन ऑर एनीथिंग वॉट दॅट पीपल वील डू. ह्यो पयली गजाली तूं सेटल म्हणटा जेन्ना फॉरेस्ट ड्वेलर्स रायटाचो प्रश्न येतलो 1 वर्सा भितर सेटल करपाचो तेन्ना अशे भुमिके भितर रावची न्ही की लोकांक मालकी हक्क मेळटलो. तूं म्हणटा घडये मेळचो ना. नाच मेळचो कारण हे सगळें सत्य आसा Okay. की त्या You wanted to make लोकांची a मालकीच ना थंय. हातूंतल्यान ताणें म्हणलें म्हणून म्हाका एक पॉयंट येवं जालो. गोंयाक सद्याक वायल्ड कॅट्स म्हणजे प्रकार आतां वाघ आनी बिबटो ह्यो एकच फॅमिली ताजे स्पिसीस वेगळे पूण सगळ्यांत चड पॉप्युलेशनात जर कोणाचें आसत वाघा बिबट्यांचें. आतां तुमी बिबटो आनी वाघ ह्यो 2 कॅटेगरी जर वायल्ड कॅट्स तांचो टुरिजमा खातीर योग्य वापर केल्लो कारण तुमकां जेन्ना कुळागी अंची इंडियेंतलो सगळ्यांत डेन्सली पॉप्युलेटेड टायगर रिझर्व म्हाऱ्यांक आसा वाघा खातीर 200-250 किलोमिटर हे वाघ 600-700 किलोमिटर चलता. 250 किलोमिटर हे ताका कांय न्ही ते नित्याचे. दॅट मिन्स यू कूड मेक इट अ टुरिस्ट डेस्टिनेशन. ही जंगलां तुम्ही बिबटे आणि वाघ ही व्यवस्थित जर लोकवस्ती आयसोलेट करून डिमार्केट करून सायंटिफिकली फॉरेस्टाक वापरून लोकांचे हे कॉर्डन करून जर वाघ आणि बिबटे हे इको टुरिजमा खातीर वापरिल्ले एक मोठी वास्ट टुरिजम एरिया
टुरिस्टीक एरिया सांगते विवेक बरोबर येजातली हा. आशिल्ली पण तू तयार. इतली अपेक्षा दवरनाका तुका सांगप सारकें आहा सांगप इज मेरिटोरियस पूण कांय जाणा कडच्यान इतली अपेक्षा दवरप इल्ल्या चडूच अपेक्षा भंगाचें दुख्ख नाका मागीर